गोंयांतल्या सगळ्या कम्युनिदादींचो महासंघ स्थापन करपाचो निर्णय आयतारा परवरे जिवत्त मठांत जाल्ल्या कम्युनिदाद वांगड्यांच्या बसकेन घेतलो. गोंयभर आशिल्ल्यो कम्युनिदादी सांबाळून दवरपा खातीर हो महासंघ वावुरतलो. कम्युनिदादीच्या जमिनींचेर अतिक्रमणां जातात, त्यो जमनी विकतात म्हूण महासंघाच्या वांगड्यांनी विरोध उक्तायला. महासंघ म्हणटा कम्युनिदादींक कूळ कायदो लागू जायना. तेन्ना आमचे जे कायदे आसात ते इतले क्लियर आसून सुद्दां जर न्याय मेळना आसत तर मागीर लोकांनी वचप कितें? एका उद्देशान आज मिस्टर एम.जी. कामत हाणें फुडाकार घेवन हें जें फेडरेशन ऑफ कम्युनिदास जें करपाचें ठरयलां, म्हाका दिसता इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ कम्युनिदाद एंड ऑल पीपल ऑफ गोवा. सगळ्या कम्युनिदादीक हाचो फायदो जातलो. त्यात हांव अपील करतां की सगळ्या कम्युनिदादीचे जे लोक आसात तांणी ह्या फेडरेशनान येवचें आनी आपले जे कितें विचार आसात ते मांडचे आनी दे कॅन कम टुगेदर फॉर बेटरमेंट ऑफ गोवा. अटॉर्नी आनी ट्रेजरर आनी आदले कोण आहा ते एकठांय जाले. ही आमची दुसरी मिटींग. आमी सगळे एकठांय जावन आमचो एकूच धर्म आहा तो म्हणल्यार गोंयकारपण सांबाळूंक आनी हें गांवकारपण आमची भलायकी आमचें जिवीत आनी भुरग्यांचें मुखावेलेपण हो निसर्ग सांबाळून आमी पावल मारता. गोंयांतल्यो ज्यो 200 वयर कम्युनिदादी आसा तांणी सगळ्यांनी एका प्लॅटफॉर्मा सकयल येवचें आनी गांवकारीचे इश्यू आनी नीज गोंयकाराचे इश्यू हे वेवस्थीतपणे डेलिबरेट करून हाताळचे, जेणे करून सगळ्या गोंयची गांवकारी नीज गोंयकारी ही प्रिजर्व जातली आनी सगळे जे पळय आतां आमचेर आक्रमण जायत आसा भायल्यान आमच्या जाग्यांचेर बिग्यांचेर ताजो आमी देखरेख वेवस्थीत करची, हो इतलोच मुद्दो. म्हजो सगळ्यांक एकूच अपील आसा सगळ्या कम्युनिदादींक की तांणी सगळ्यांनी ह्या फेडरेशनान जॉयन जावचें बेगींतल्या बेगीन. पर्रीकार सरकारान मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार ह्या सरकाराचो मोरया जावपाक वेळ लागचो ना अशी शिटकावणी शेनवारा फोंड्या जाल्ल्या मराठी राजभाषा आंदोलनाच्या जाहीर सभेत उलोवप्यांनी दिल्या. भाजपान वेंचणुके वेळार दिल्लें आश्वासन पाळचें अशी मागणी ह्या सभेत उलोवप्यांनी केली. हे जे राज्य चालवतो ते मूलभूत लोकांसाठी नाही, हे राज्य बहुसंख्य बहुजन समाजासाठी चालवतो आणि ते बहुजन समाजाची भाषा आहे मराठी आणि त्याने ती केलीच पाहिजे, नाहीतर त्याचा पण दिगंबर कामत व्हायला वेळ लागणार नाही. जी चूक 25 वर्षापूर्वी केली होती ती चूक सुधारण्याची संधी या भारतीय जनता पक्षाला मिळाली होती, परंतु त्यांनी यू टर्न घेतला. परत एकदा 3 वर्षांनी म्हणजे 4थं वर्ष हे निवडणूक वर्ष आहे, परत एकदा मराठीचा गजर करायचा, मराठी करायची आणि कोकणी करायची, मतं मिळवायची, परत राज्य करायचं. यापुढे हे चालणार नाही. मराठीचं आंदोलन अगदी सुरुवातीपासूनच कुणाच्याही विरोधात नाही. मराठी आंदोलनाचा एकच नारा आहे, आमचा जो जन्मसिद्ध हक्क आहे तो आम्हाला प्राप्त व्हावा. अन्य काही तुम्ही त्यात इतरांचा हक्क हिसकावून घ्यावा, तो आम्हाला द्यावा असं मराठीनं कधीही म्हटलेलं नाहीये. आणखीनही तुम्हाला 4 भाषांना अनुदान देऊन त्या मोठ्या करायच्या असतील तर खुशाल करा. बेकायदेशीर रितीन पालिका बाजारात दुकानां बळकायल्ल्या लोकांक दुकानां सोडचीच पडटलीं अशी शिटकावणी पणजेचो नवो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन दिल्या. जांचे कडेन दुकानांच्या मालकीचे डॉक्युमेंट ना तांकां वांटपा खातीर एकूय नगरसेवक वावुरचो ना ही गजाल फुर्तादोन स्पश्ट केली. दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी एन.डी. अगरवालाच्या चवकशेच्या कामात कोणूच हस्तक्षेप करचो ना अशें महापौरान सांगलें. Mr. Agarwal has gone through all this thing and he has issued notices to all the people to come to CCB and show your documents. It's a very good thing, but Mr. Agarwal should have waited for 2 days. He should have brought it before the corporation meeting that this is the fact finding I have received and now you all tell me what to do. Nevertheless, let the law take its own course. I will not interfere. Let us see how many people come with the documents. Those people who do not come with the documents will not be spared, however big or small the person might be. Neither me, neither my 30 corporators will try to save anybody. If anybody has done illegal, he has to go, and we have lost crores of rupees in form of rent. We are only paying crores of rupees for water, electricity and cleanliness and for security arrangement.
NH-17 महामार्ग रुंदीकरणाचेर भोमाचे कांय लोकांनी प्रस्न काढला. 4 बोडकांक हातान धरून ढवळीकार भावांनी महामार्गाच्या विशयाचेर ढवळाढवळ करची न्हय असो भोमाचो एक गट म्हणटा. मंत्री आनी थंयच्या आमदारान भोमाच्या लोकांक एकठांय हाडून महामार्गाचो विशय सारको समजावचो अशें हो थळावो गट मागता. भोमच्या महामार्गाचो विशय घेवन हो गट फोंड्या मिडियाक मेळ्ळो. पडीक शेतांतल्यान महामार्ग व्हरच्या परस शेतां कुशीकच्यान व्हरचो अशें हे लोक मागतात. ह्या मंत्र्यांनी विनाकारण शेतकऱ्यांक लागीं धरून पंचायतच्या लोकांक लागीं धरून विनाकारण ती ढवळाढवळ करची न्हू. ना तर तशें करपाच्या जाग्यार तेंच्यांनी एकठांय येवचें. आमी एकठांय बसपाक तयार आसा सगळे लोक आनी हिणी एकठांय येवन दोनी ढवळीकार बंधूनी एकठांय येवन जाय जाल्यार कोणाक आनी CM पर्यंत घेवन तेंच्यांनी थंयसर येवन बसून लोकांक समजून सांगल्यार आमी तेतून चड आभारी. काल एक मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक आमी हेजेर नाका नाका तें उपस्थित करता अशें म्हणून थंयसर त्या आमच्या कोण तरी दुसऱ्या लोकांनी उपस्थित केलें आनी शेतांच्यान रस्तो आमी सांगलो घाल म्हणून. पूण आमी शेतांच्यान रस्तो व्हरोंक शकता अशें म्हणून उलयलो. आमी शेतांच्यान रस्तो कर अशें म्हणून आमी फायनल करपी आमी कोण न्हू. आमचो विचार असो आशिल्लो तो रस्तो जर तर शेताचे एके सायडीन खंयच्यान वेलो जालो जाल्यार तो कोणाक माल पडनाची आनी जर तसो गेलो जाल्यार ही शेतां पडीक आसा ती पिकावळी हाडूंक मेळटली. जर तर हो रस्तो शेतांच्यान काडूंक मेळना असो जर तर जाता ह्याच मंत्र्यांनी मडकय मतदारसंघाक उणीर धरून हांगा हितून पर्यंत तो रस्तो शेताचे कडेन काडलो जाल्यार हो रस्तो तिणी कसो काडलो आनी भोमा तो कित्याक काडूंक मेळना हेजेरय तेणी विचार करचे. अलायनमेंट तयार करूनच लोकांक हें करचें. तो अलायनमेंट तयार जायना अजुनूय तेजेर कांय डिस्कशन जायना अजून फायनल अलायनमेंट तयार करपाक तो सांगता असेंब्लीन पयर आमी अजून टेंडर दिवंकूच ना म्हणून कोण तरी कंपनी अपॉयंट करपाचें आसा जाल्यार हो कित्याक बोवाळ चल्ला आतां पयलोच. फक्त 3 घरां वयता म्हणून जो डेप्युटी सरपंचान स्टेटमेंट केला पळय तो खंयच्या हेजे आदारार केला 3च वयता म्हणून. खंयचो अलायनमेंट पळयलो तेणें NH-4चो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.